काम कंप्लीट जाल्या उपरांत IIT मुंबयचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेटूय बी की स्ट्रक्चरली काम जे ओके जाल्लें आसा हें दिलां. दुसरे स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू देम म्हणजे एकॉस्टीकचो जो तुवें विशय सांगलो पळय न्ही, एकॉस्टीक विशय काही चेंजीस जे चार्ल्स कोरिया हांच्यांनी सजेस्ट केल्ले पळय न्हू तेंचे करस्पॉन्डन्स आसा म्हजे कडेन की अकॉर्डिंग टू डॅट जे कलर फ्रेम्स आनी बाकीचे फॉर द एकॉस्टीक पर्पज तेय बी तेंच्यांनी रेक्टिफाय केल्या. कारण हें काम जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें आसत जाल्यार फॉर द एकॉस्टीक कन्सल्टन्ट्स तेंच्यांनी दुसरो अपॉयंट घेतलो. तुका नांव जाल्यार दिता हांव. आनी अकॉर्डिंग टू तेंच्याच कन्सल्टेशनान जे चेंजीस आनी रेक्टिफाय करून तेंच्यांनी दिवपाक जाय पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू सजेशन्स ऑफ द चार्ल्स कोरिया तेंचे करस्पॉन्डन्सूय आसा. सो दे हॅव सबमिटेड एंड दे हॅव रिपेर्ड. Honorable Speaker, see, I think you can list out. Then if it's not of this contractor, it's because the entire design has to be changed or we have to substitute this equipment with another. That also can be told. Then you can say, all right, they are not responsible. We are getting new equipment. But I don't understand only one thing. I want a clarification. Charles Korea Mello. So who is the one who gave you this thing? It is a foundation. Foundation, because you said Charles Korea and Sangla. That's why. No, sorry. It is foundation. Foundation. Yeah. Speaker sir, हांव जस्ट आनी एक एड करता. कला अकादमी जी आसा पळय न्ही हें काम करच्या पयलीं तेंचे पयले कशें आसा फ्रॉम द ग्रावंड लेवला वयल्यान 150 मिटर्स जे ग्रावंड लेवला वयल्यान सकयल आशिल्ली. सो डॅट पयले 4 रो जे आशिल्ले पळय न्ही पावसान फ्रॉम जून जुलय आनी ऑगस्ट ऑलवेज थंयसर उदक भरून उरतालें. जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक एकूय प्रोग्राम जो आशिल्लो पळय थंयसर घेवपाक मेळनाशिल्लो. आनी आतां रेक्टिफाय केल्या उपरांत थंयसर भितर उदक कशाच पद्दतीचें उदक जे आसा पळय न्ही ह्या पयल्या 3 रोवन येयना. आनी इवन दो इन द पावसांतल्या म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक सुद्दां थंयसर वेगवेगळे कार्यक्रमचे घेवपाक मेळटा. स्ट्रक्चरली आनी बाकीचे सगळे जे हें आसा कला अकादमी बांदलेली 1980 आनी ताज्या उपरांत ताका मेजर भितर थोडेशे चेंजीस केले 2003. तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे बाब चिराग जैन ओके तो कन्सल्टंट आशिल्लो. ताज्या उपरांत नाशिल्लो. हय 2020 IIT हैदराबाद हांच्या कडल्यान ताजो रिपोर्ट करून घेतलो. IIT हैदराबादातूय सांगलें की ताका स्ट्रक्चरल जे आसा पळय न्ही डॅमोलिश करूं नाका. चार्ल्स कोरियांचें सजेशन आशिल्लें डॅमोलिश करूं नाका कारण तेजे वयलो लेयर जो आसा पळय न्ही म्हणजे वॉटरप्रुफींगचे खूब व्हडलो जाल्लो आसा. त्या खातीर तो कंप्लिटली काडचो वॉटरप्रुफींग परत करचें हे तेंचेय सजेशन्स आसा. अकॉर्डिंग टू डॅट ते सगळे लेयर कारण तेजो लोड बॅरिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलें. ते सगळे काडून जे मेन ऑडिटोरियम हांगा पळय न्ही ताका परत एकदा वॉटरप्रुफींग केलां. रिगार्डींग जी आउटर स्टेज पडली ताज्या बद्दल इट इज अ कोरोडेड हे सजेशन्स IIT मुंबय आनी IIT हैदराबाद हांच्यांनी पयलीं बी दिल्ले ते कोरोडेड जाल्ले आसा स्ट्रक्चर. त्या स्ट्रक्चराचेर कसलेंच काम प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही तेणी कसलेंच काम त्या स्ट्रक्चराचेर करूंक नाशिल्लें. ओके. दीनानाथ मंगेशकर हॉल. दीनानाथ मंगेशकर सभागृह जो मेन सभागृहाच्या हातूंतल्यान पयले 6 रो जे आहा पळय न्ही हितूर एक पावल भर उदक हे सदांच पावसांत भरून उरतालें. हें हांव सांगना, कोणूय जो कला अकादमींत थंय वयता ह्या सगळ्या जाणांक खबर आसा की पयलें उदक जें तें भरून वतालें आनी आतां जर वचून पळयत जाल्यार थंयसर कसलेंच मेन ऑडिटोरियमान उदक येना. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलां तें अशें की हांवें एक जर घर घेतलें आनी त्या घराक 5 वर्सांची वॉरंटी आहा. 5 वर्सांची वॉरंटी म्हाका आसा आनी हो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कितें जाल्यार तो बिल्डर रिपेर करतलो. पूण हांवें लोन घेतला तें घर घेवपाक आनी पयलेच वर्सा टायल सुटपाक लागल्यो, पायप उसळपाक लागले, उदक लीक जावपाक लागलें पयलेच वर्साक. मागीर कितें करपाचें स्पीकर सर? हांव बिल्डरा म्हणून वतलो तूं कितें बांदलां काय म्हणून? तूं सब स्टँडर्ड काम केलां हो ना, डिफेक्टीव काम केलां हो ना, हें हांव विचारतलो काय ना? स्पीकर सर, आज मुख्यमंत्री जें उत्तर दिता ताजेर अशें दिसता की PWD डिफेक्ट एडमीट करपाक तयार ना. जे सगळे गोंयचे जनतेक दिसता. ताणें आतां चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाचें रेफरन्स केलें. चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान स्पीकर सर आमकां प्रेझेंटेशन दिल्लें आहा सगळे भर जनतेक. आमकां म्हळ्यार फक्त ओपोजिशनाक न्ही, सगळ्या लोकांक. जातून तांणी सांगलां की डिफेक्टीव काम केल्लें आसा आनी थंय तुमी काडून पास ऑन द हेड केला रायट्साक. रायट्स म्हणटा ती कंपनी क्वॉलिटी कंट्रोल पळयता म्हणून. आज स्पीकर सर मुखेलमंत्री IIT मुंबय, IIT हैदराबाद ह्यो नव्यो नव्यो गोश्टी सांगूंक लागला. एक पॉयंटेड हांव ताका पयलीं याद करून दिवंक सोदतां. कला अकादमीचें जेन्ना फॉल्स सिलींग पडलें 23 एप्रील 2024 तेन्ना आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो की आमकां तें हँड ओवर करूंक ना म्हणून. तुवें काल आमकां उत्तरान सांगलां की 9 जानेवारी 2024 तुवें हँड ओवर केल्लें म्हणून. म्हळ्यार तुमी कश्यो फोटी मारतात पळय, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं चीफ मिनिस्टर,
तुजो मंत्री जर रॉंग उलयता यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑल्सो. स्पीकर सर एक मिनिट, हांव आतां पयलो सप्लिमेंटरी विचारता. वॉट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द आयटम्स दॅट यू हॅव चेंज्ड? कित्याक आमकां तांणी प्रेजेंटेशन दिलां, तुमी कितें कितें चेंज केलां आनी कशें तें वायट जालां तें. स्पीकर सर, ताणें जे पयलीं विचारलें पळय न्ही, फॉल सिलींग तेणी म्हटलां ताजेरूय हांव पयलीं एकदां सांगता. एक म्हणजे आमी जी डेट दिल्या त्या डेटीक तांच्या कडेन हँडओवरूय केल्लें आसा. दुसरी गजाल, फॉल सिलींग पडला पळय न्ही, तें मेन ऑडिटोरियमाचें न्ही, फॉल सिलींग भितरले जे तांचे ते टबला रूम आनी हे भितरले आसता पळय त्या दोन हांव पर्सनली वचून पळयलां, त्या मदल्या पॅसेजीची 3 फॉल सिलींग्स पडल्या. कित्याक ती हांव सांगता, कारण भायलो ओपन टेर्रास जो आहा पळय न्ही, ताजे सगळे हॉल्स जे हितूंतल्यान उदक भायर वचूंक जाय आशिल्लें ते सगळे म्हणजे म्हणजे पावस पडल्या उपरांत ते सगळे हॉल ब्लॉक जाल्ले आनी अकॉर्डिंग टू त्या जो वे आसलो टेर्रासाचेर वचपाक थंयच्यान उदक डायरेक्टली फॉल सिलिंगाचेर गेलें आनी फॉल सिलिंगाचेर उदीक भरल्या उपरांत 3 फॉल सिलींग ही सकयल पडली. हांव मान्य करता, पडूंक ना न्ही, सकयल पडली कारण तें उदीक भरल्या उपरांत. इट इज नॉट ऑफ द मेन ऑडिटोरियम. बदलो रिगार्डींग दॅट. दुसरो तेणी आतां जो पयलो सप्लिमेंटरी म्हणून विचारला पळय न्ही, ताजेर हांव सरळ सांगता ताका आमी कितें कितें कंपोनंट घेतले आनी कितें घेतले ते. स्ट्रक्चरल रिपेर अँड एलायड सिवील वर्क्स एंड वीच इज द 65% ऑफ द मेजर वर्क्स. प्लंबींग एंड ड्रेनेज सिस्टम वीच इज द 5%. इलेक्ट्रिकल वर्क इट इज द 10%. HVAC वर्क वीच इज द 6%. एकॉस्टीक वर्क इज द 14%. हाजो कॉस्ट वायज सुद्दां जरी आसत जाल्यार 24 crores ऑफ रुपीज फॉर द सिवील वर्क स्ट्रक्चरल हाज्या खातीर. प्लंबींग एंड ड्रेनेज सिस्टम इट इज द 17 crores. Electrical drainage system it is a 17 crores. Electrical work is it is an okay 10 वो मातसो चुकला. HVAC it is an 2 crores. Then 5 acoustic is a 5 crores. All together it is a 37 crores. Total cost including the 5 years maintenance it is 7.5 3 crores. सगळे मेळून 49 crores 57 lakhs rupees असो तेजो टोटल कॉस्ट आसा. आतां पर्यंत आमी तेका पेमेंट जो आसा एप्रॉक्सिमेटली 42 crores सुमार केला. 7 crores तेजो पेमेंट करूंक ना. फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही ही इन्क्लुडींग म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी प्लेट आनी तेजो मेंटेनन्स हो ताज्या कडेन आसा. स्पीकर सर, हांव प्रश्न विचारतालो कितें कितें तुवें चेंज केलां जे सर्वसामान्य आर्टिस्ट तांकां लागता. स्पीकर सर, आतां सादी वस्तू सांगता हांव, अशें व्हडले व्हडले इंग्लीश मानून न्ही. कदेलां चेंज केल्या, तांबडी आशिल्ली ती काळी केल्या. तांबडी म्हणल्यार रॉयल स्पीकर सर, काळी म्हणल्यार मरणाचो कलर. तुमी पसून बॅन घाला तो एसेंब्लीन घालपाक. ती तांणी सीट केल्या. कार्पेट आहा ते थीक कार्पेट थीन केलां, म्हणल्यार जो कोण येता तो स्टेजीर डिस्टर्ब जाता, टप 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 करून पांयाचे बोळानूच. कॉफर्स म्हणून आहा स्पीकर सर, अशे बुराक आहात ते आशिल्ले 30 ते आतां कमी केल्या, अर्द केल्या. म्हळ्यार तातूंत ऑडियो जे कितें सावंड इफेक्ट आहा तो इफेक्ट जाता. स्पीकर सर, आउटडोर सावंड सिस्टम म्हणटा तो भायल्यान भितर हाडला म्हूण सांगला. ताजें मॉडल नांव सांगचें आमकां तरी कांय कोणाक ते आर्टिस्टांक दिसता हें करूंकूच ना म्हणून. स्पीकर सर, हें करपाक कारण कितें आनी हांव रेज करपाक कारण कितें? हांव रेज इतल्या खातीर करता स्पीकर सर, कित्याक आर्टिस्ट तांकां दिसता की ह्यो ज्यो चेंजीस केल्या हातूंत तांचे परफॉर्मन्स इफेक्ट जाता. कला अकादमी स्पीकर सर इज नॉट ओनली अ वास्तू, इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेर परफॉर्मन्सीस आर डन. सो तांचे जर इफेक्ट जाता जाल्यार आर्टिस्ट जर सॅटिस्फायड ना जाल्यार तुमी करून कितें फायदो? डिफेक्ट लायबिलिटी इज नॉट द आन्सर. यू शूड हॅव टेकन देम इन टू कॉन्फिडन्स. सेकंडली, मुखेलमंत्र्यान चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचें रेफरन्स केलें. फर्स्ट टायम इतले म्हयन्यांनी पयलें हांवें रेफरन्स केलें. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पॉयंटेड विचारता, तूं आतां तांकां कन्सल्ट करपाक तयार आहा की ही आज परिस्थिती आसा आनी हाजे फुडें आतां कशें सोल्युशन काडया, हातूंत तूं करपाक तयार आहा? स्पीकर सर, बाब विजयान जें सांगलें पळय न्ही, होल वयले चड केल्या म्हणून. कार्पेट आमी कितें तरी थीन घातला म्हणून आनी खुलचें कवर आमी काळें घातलां म्हणून. हांव हेजेर म्हजें सरळ म्हणणें आसा, हांवेनूय बी म्हज्या सेक्रेटरी आनी बाकीच्यांक सरळ सांगलां, जर खरेंच आर्टिस्टांक हाजो जर कितें प्रॉब्लेम्स आसत आनी जर तेंच्यांनी चेंजीस कितें सजेस्ट केले, आफ्टर ऑल ती आर्टिस्टा खातीर आसा. इवन दो तेज्या एकॉस्टिकानूय जर तेंच्यांनी सजेशन केलें, इन्क्लुडींग चार्ल्स कोरियान जरी कितें सजेशन्स दिलें, फावंडेशन चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान जरी कितें सजेशन्स दिलें, कला अकादमीच्या टोटल एकॉस्टीक आनी ताच्या बाकीच्या म्हणजे कलाकारांक जाय तशें हांव कलाकारांची एक जे जेन्यून कलाकार आहा पळय न्ही हांची एक कमिटी काडपाचो आसा. जेन्युइन म्हळ्यार कोण ते? हे डुप्लिकेट म्हणटा तूं? हांव डुप्लिकेट म्हणना, करतले हांव डुप्लिकेट म्हणना. एक टायमार तुमचे बरोबर आशिल्ले मरे आतां हांवें ना. जेन्युइन म्हणल्यार ऑपोजीट डुप्लिकेट येता. स्पीकर सर, गेली 80 पासून ते आतां पर्यंत त्या कला अकादमीन वेगवेगळे कलाकार येवन गेले, वेगवेगळ्या कलाकारांनी परफॉर्म करून गेले. सगळ्या जाणांक खबर आसा कला अकादमीच्या बद्दल. म्हाज्या आनी विजयाच्या पेक्षा कलाकार चड बरे. 100%.
हांव कलाकार न्ही, तूं कलाकार, तुजो मंत्री ताजे परस व्हडलो कलाकार. म्हणून हांव कलाकार पयलींच न्हू रे, मुखेल सगळ्यांत स्पिकर व्हडलो सर कलाकार तुका सांगूंक तूं. सोदतालो कविता बी म्हणशी आतां म्हणून आमकां उत्तर जाय कविता नाका म्हणून. कवी संमेलन न्ही म्हणून हांव तेंच म्हणूंक सोदता कित्याक काल आमकां कवी संमेलन आयकूंक पडलें. त्या खातीर म्हजें अजुनूय हाजेर म्हणणें आसा, आमी जी कमिटी काडटले तांच्या कडल्यान जर सजेशन्स आयली जाल्यार त्या ना सजेशन चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाक तुमी अप्रोच जाल्या पळय येस ऑर नो चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचे लेटर म्हाका दिसता एक कितें तरी सजेशन दिसता कशें स्पिकर सर तूं कसो तूं आतां क्वेश्चन येवपाचो आहा म्हणून जाणा तूं हें शिकनासतना कसो आयलो. स्पीकर सर एकूच चार्ल्स कुरिया फावंडेशनचे इनिशियली लेटर जे आसा पळय न्ही हे आमच्या डिपार्टमेंटाक आयले. आतांय बी जर तेंच्यांनी सजेशन्स दिले रिगार्डींग डॅट जाल्यार सगळे कन्सिडर करून ताजो हांव विचार करता. बरें स्पिकर सर आतां एक प्रश्न आहा ही डिसिजन फायनल कोण घेतालो ही चेंज करूंक जाय. आतां हांवें सांगलें हें धवें आहा तें काळें करचें हें कोणें डिसिजन घेतलें हें कन्सल्टंटान घेवना. कन्सल्टंट म्हणटा तुमी फारीक केल्लो मनीस मुखेलमंत्र्यान घेतलें काय आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान घेतलें कोणें घेतलें चॅरमॅनान घेतलें काय PWD मंत्र्यान घेतलें कोणें घेतलीं डिसिजनां ना कित्याक म्हजे कडेन मिनिट्स आहा हांव तुका वाचून दाखयता तूं सांग म्हाका तुजी आन्सर ना सांग स्पिकर सर. स्पीकर सर हाजे चेंज हेजे जे होल डिसिजन जे आसा पळय न्ही ही ताजी कमिटी जी आहा पळय न्हू हे कन्सल्टंट आसतलो आर्ट एंड कल्चर सॉरी चेअरमॅन ऑफ दॅट कला अकादमी आनी तांची बॉडी हांच्या भितर ठरोवन घेतलेलें डिसिजन कारण एकट्यान कोणी घेवना तांच्या मिटिंगेन हें ठरलेलें डिसिजन. Because sir, the honorable chairman has advised, in minutes, has advised the PWD official, chairman म्हळ्यार कोण कला आणि संस्कृती खात्याचो मंत्री, to inspect the sound system, Bose make. काल बाब युरीन कसली कंपनी ती व्हडली ती न्यूयॉर्कची जी युनायटेड नेशन्साकूय साऊंड केल्लो ते कंपनीचो साऊंड चेंज करून बोस म्हणटा तो स्पिकर नॉर्मल साऊंड व्हडलो न्ही तो इंडियन आसूं तो पूण बोस मेक एट द राजीव कला मंदिर पोंडा विच इज करंटली नॉट इन यूज. स्पिकर सर ही इन्स्ट्रक्शनां सगळीं मंत्र्यान दिल्या हे तुजे मिनिट्स दाखयता नाजाल्यार आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. तितलेंच न्ही द ऑनरेबल चेअरमॅन इन्स्ट्रक्टेड PWD ऑफिशियल्स to complete the modifications in AC ducting of DX model system to control the sound level. Speaker sir, मंत्री एक्सपर्ट न्ही तुमी आमकां सांगलें IIT आमकां सांगलें रायट्स आमकां सांगलें कन्सल्टंट आमकां सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर आतां मंत्री इन्स्ट्रक्ट करतालो. स्पिकर सर 75 crores इबाडी हेंच हांव काल उलयतालो आनी तुमी कविता म्हणली आमकां आनी तुमी बेल मारली स्पिकर सर आनी काबार केलें सगळें. स्पीकर सर हांव विजयाक फक्त कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव कला अकादमीच्या चेअरमॅनान इन्स्पेक्शनाच्या वेळार कदाचित इन्स्ट्रक्शन दिले आसतली हांव ना म्हणना बट हेजो अर्थ ही इज नॉट अ कन्सल्टंट. कन्सल्टंटान सांगलां तें काम करता आसतना आतां एखाद्या वेळ हांव कामाच्या सुपरविजनाक वता हांव पळयतां हें सारकें जावना जाल्यार इन्स्ट्रक्शन दिता ताका तें सारकें कर म्हणून तें पळोवन दिलें आसतलें हांव ना म्हणना तितून. आनी आफ्टर ऑल मिटिंगेन डिस्कस जाल्या उपरांत कितें कर कितें ना कन्सल्टंटाक विचारून इन्स्ट्रक्शन दिलें. स्पिकर सर मुखेलमंत्री एक्सेप्ट करपाक तयार आहा की डिफेक्ट जाल्या कितें चुकलें जाल्यार आतां तो चार्ल्स कुरिया फावंडेशना कडेन पसून उलोवपाक तयार आहा तो सगळें करपाक आतां आपलें रेडिनेस दाखयता आनी हें बरें सामकें उदार मन ताजें तो दाखयता आनी बिंदास सुशेगाद तो पचयता 75 कोटी. स्पीकर सर हांव ताका सांगता ते 75 कोटी हांव पचयना हें काम जें आहा पळय न्ही हें 50 कोटीचे 42 crores रुपीज ताका पेड केले अजुनूय हांव सांगता. ओके सो 42 crores म्हळ्यार कांय न्ही आनी हे पळय ना 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 आनी तुका हांवें 42 crores काम स्ट्रक्चरली कशें जालां तेज्या खातीर सारकें, no problem. केला सर्टिफाय कोणी केला काम हेंय तुका सांगलां. बरें एक मिनीट आतां म्हाका अश्युरन्स दी स्पिकर सर की सिन्स तूं जाणा डिफेक्ट आसा तूं म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करतलो डिफेक्ट जावपाक हांवें तुका सांगलें की तुजे मंत्र्यान डिसिजनां घेतल्या सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं सोदपाक सोदता काय तूं सोडून सोदता हें एक. दुसरें आतां हांव सजेस्ट करता स्पिकर सर हावस कमिटी जावची हांगा जर एक मंत्री कन्स्ट्रक्शनान अशें कर आनी तशें कर म्हणून सांगूंक शकता जाल्यार रोहन खंवटे ताचे फुडें सांगूंक शकता आनी कितें तरी सुदीन ढवळीकर ताका आनी कितें सांगूंक शकता. हावस कमिटी कर टू गो इन टू दीस कला अकादमी. ही कला अकादमी दर येदी व्हडली आमची गोंयची प्रायड जाल्यार ती आमी सारकी करुया. एक हावस कमिटी हाजेर कर आनी कवी संमेलन नाका हावस कमिटी काम करुया चल कर. स्पीकर सर एकंदर जे विजय बाबान सांगला पळय न्ही ताजेर हांव ताका सरळ सांगता की हे सगळे म्हणजे IIT मुंबयन तेज्या उपरांत रिपोर्ट्स दिला रायट्स कन्सल्टंटान दिला आनी ऑलरेडी
कमिटी जी आमी अपॉयंट केल्या ती कमिटी तेजो प्रत्येक रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटी घातलेली आहा. तो बारीक बारीक तेजे रिपोर्ट्स कितें आहा तेंचे 3 फावटी इन्स्पेक्शन जालें. फायनल रिपोर्ट तेजो येवपाचो उरला. तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हांव हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो हाऊस आतां इतलें उलयला मरे, हाऊस कमिटी कित्याक करना तूं? स्पीकर सर हांवें सांगलें स्पीकर सर, आमकांय कला अकादमीचें पडलां, तुमकांय पडलां, हाऊस कमिटी कित्याक नाका? सर हांवें जेन्ना सांगलें की हांव कलाकारांची वेगळी कमिटी काडटा. आतां हावजातले मेंबर काय कलाकार न्हू तेणी सांगलें, "तूंय कलाकार कलाकारांची हांवूय केन्ना कलाकार." काडटा? कोणाक घेवन करता सांग म्हाका. चल, कलाकारांची तुवें आतां हें दिलें. तूंय सजेस्ट कर कलाकारांची नांव, हांवूय करता. आनी ना त्या ना उपरांत स्पीकर कलाकारांची सर, कमिटी जे काडया. मनीस तूं जाणा, तुजें इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आहा, ते जाणा की तूं कोण कोण फुडें सरल्या, कोण कोण सजेशनां दिता, हें सगळें तुका खबर आहा. ते लोकांक तूं आपयना कित्याक? ड्युरींग द कोर्स ऑफ द असेंब्ली सेशन आपय तांकां. स्पीकर सर हांवें सरळ सांगलें तेंकां आफोवन हांव कितें करतलो तेच्या पेक्षा हांव हाडटा ताका तुजे म्हऱ्यान. स्पीकर सर युरी हाडटलो तुजे म्हऱ्यान. कलाकारांची नांवां तांच्यांनी सजेस्ट करची. हांव कमिटी काडटां ओके आनी तेज्या उपरांत सजेस्ट कर. Yes, Shri Irialemo. स्पीकर सर काल हाय तूं पयलीं उलय. काल तेका काल उलोवणी जे मरे. मोज पयलीं हाडले एलोपी. काल जे म्हाका उलोवणी पयलीं तेका. एका पयलो Ranjit Vegas. स्पीकर सर, हे सगळे 42 क्रोजाचे सब स्टँडर्ड वर्क सगळे एग्री जाले. सो हेजे तुमकां दिसना एक एफआयआर जावपा जाय दिसना तुमकां? Ranjit Vegas. Sauka We भाशेन उलय. demand an FIR, Speaker sir. We demand an FIR against this sir. substandard work. दिल्ली We FIR demand जाल्या. an FIR against the substandard work done by the contractor, due to which the handing over of this entire thing is not happening, Speaker sir. दिल्ली सरकाराचेरूच FIR जाल्या. स्पीकर सर तेका हांव सांगता की हेजी डिटेलान हेजो रिपोर्ट जो आसा 3 मेंबर कमिटी दिवपाचे सबमीट करपाचे आसा. सबमीट केल्या उपरांत हांव फुडल्या असेंब्लीक हावजा फुडल्यान दवरता. Shri Irialemo. FIR जाय दिसना तुका न्हू? Irialemo. सर म्हाका दिसता की with the damage caused by the Kala Academy, we need to retain the value and the sanctity of the place. Basically, it is at the cost of our artist, and ते दुखलो आहे. आता स्पीकर जेन्ना हे इन्स्पेक्शन जाल्लें त्या वेळार आय हॅड ऑल्सो गॉन फॉर द इन्स्पेक्शन विथ युअर PWD इन दी आर्ट अँड कल्चर ऑफिशियल. आणि PWDचो जो BOQ हा, बिल ऑफ क्वांटिटी, स्पीकर सर, दिस इज बेसिकली वेंडर बायस. जो फायनल पर्चेस्ड इक्विपमेंट जो पडलो लिस्टाचेर डज नॉट अलायन विथ द BOQ, रिजल्टिंग इन मिसहँडलिंग आनी मिसमॅच जाताले विथ द आयटम सप्लायड. आतां जो साऊंड सिस्टम वॉज ऑफ 2019 ऑफ बोस हाटले ऑडिटोरियम, कित्याक तो रॉजर ड्रॅगो आहलो, एक फ्रांसिस्को येलो. दे आर रॉजर ड्रॅगो इज द साऊंड मॅन ऑफ इंडिया, ही इज कॉल्ड, एंड इज एम्पली क्वॉलिफायड. एंड ड्युरींग 2004 ही वॉज इन्वॉल्व विथ द साऊंड विथ चार्ल्स कोरिया. जे 4 स्टेज मॉनिटर जावपाक आशिल्ले, यू विल हॅव पुट ओनली 4 स्टेज मॉनिटर्स. थिंगा 8 हाय पावर मॉनिटर्स वर रिक्वायर्ड. ACचो आवाज जेन्ना AC unit was told to put the AC, you could listen in the on the stage. पयले म्हाका दिसता AC युनिट पडलो तो भायल्या आहलो. मायक्रोफोन ऑल्सो आर सबस्टँडर्ड जे PWD हेज परचेस्ड. तो साऊंड मिक्सर पड आहा 2015 मॉडल. इट कॅनॉट, इट इज एब्सोल्युटली आउटडेटेड. ओ यूज केलो हे भाशेन हो साऊंड मिक्सर थिंगा आहलो. रॉंग लायट टायप्स, ऑडियन्स ब्लायंडर म्हूण आसता स्पीकर सर. हे ऑडियन्स ब्लायंडर जेन्ना लोकांचे माथाय कितें फेस्टिवल बी सनबर्न बी मुखेलमंत्री खबर आहा सनबर्नाचे, तर लोकांचे माथाय हे थिंगा स्टेजीर आर्टिस्टाचे माथाय. बेसिकली दीस कॅन पोज अ रिस्क. आमी जेन्ना म्हळ्यार आय वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट ब्लायंडेड ना. वयर समज चोयल्या लायट स्पीकर सर त्रास जाताले. Faulty light control. It is a 12-year-old model. You cannot, even you put the amount of lights. This is done by the PWD. Light ही चेंज पड जाता. आतां जर तूं सीन आहा सारके हॉरो सीन आहा, तांबडी लायट आहा, मदें ब्लू लायट जाता, चेंज जाता. हें कितें? थिंगा आर्टिस्ट मागीर हॅज टू चेंज हिज कलर ऑल्सो. ते शेड्या भाशेन चेंज करप पडटा. क्वेश्चन स्पीकर सर, हे AC unit is also in a faulty place. PWD designed it wrongly. प्रश्न विचारा न्ही. प्रश्न विचारा न्ही. प्रॉब्लेम आहा. Irialemo. जो स्टेजीर प्रश्न प्रश्न सांगोच स्पीकर सर. नाही, प्रश्न विचारा न्ही. हे म्हाका तेमी दिला, आर्टिस्टान दिला. दे हॅव गिवन दिस. आय विल गिव इट टू यू. स्टेजीचो जो क्वालिटी ऑफ वूड दॅट इज सबस्टँडर्ड. इम्प्रॉपर लायटिंग, जे कापीट गायला इज ऑल्सो सबस्टँडर्ड. पावर सप्लायचे त्रास जाता. फायर सेफ्टी थिंगा उज पेटल्यार ऑस्पा वयर जाग सारको ना धाकटान. उज पेटल्यार विल बी अ मेजर सारके मिशेप.
नेमका तुझा प्रश्न विचारात तुझा. Will you conduct an audit, check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency aspects, you need to जे equipment you need to update korpak jay te. Acoustic properly korpak jay. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. I believe you have to have a joint see where this is gone. Structureच्या नाव उलयना. Structureच्या नाव ground floorचे गेल्लो आखे उदो आहले. Lighty boarda पासून उदो आहले. So PWD somehow the structural it has failed. Yes, Although तुझा it is प्रश्न विचारात तुमचा. म्हाका दिसता तू एक श्री युरिया ऑपोजिशन लीडर तुझा प्रश्न विचारात. रिपोर्ट जो मुखेलमंत्री म्हणटा नेक्स्ट सेशनाक जातलो तेज्या होणे आता फॉर आर कलाकार what is the steps you will take and when will PWD, because PWD is more responsible for this, will they be held accountable? म्हाका आमकां हें सांगचें आनी केन्ना ही मीटिंग जातली ती. स्पीकर सर 9 जुलय 2024 4:30 वरांचेर हॉनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी आमचे PWD आर्ट अँड कल्चर कला अकादमी हांकां घेवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. तांच्या बरोबर काही पत्रकार कलाकारय आशिल्ले. तांच्या बरोबर एक इंडिपेंडंट एजन्सी एरिटॅक म्हणून आशिल्ली. बरोबर आसा न्ही? एरिटॅक म्हणून तांच्या बरोबर एक एजन्सी आशिल्ली. तांच्यांनी ताजे ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत तांच्यांनी काही रिकमेंडेशन्स दिली. इम्पार्टिंग टू द ट्रेनिंग टू द टेक्निकल प्रोफेशनल्स ऑफ द कला अकादमी ऑब्टेनिंग टू द साऊंड सिस्टीम वूड बी नेसेसरी. तांच्यांनी साऊंड सिस्टीम पळयल्या उपरांतूय बी थंयसर जो ऑपरेटर जो आशिल्लो पळय न्ही तो ऑपरेटर प्रत्येकाक सांगतालो की तूं साऊंड सिस्टीम भायली हाड म्हणून. ती तो ऑपरेटूच करूंक पळयनाशिल्लो. कला अकादमी सुरू केल्या उपरांत ते टील 4-5 म्हयने त्या म्हणजे टॅक्निशनान अशी वाट लावन दवरलेली म्हणजे तो कित्याक भाड्याची हाड म्हणटालो हें म्हाका खबर ना. तेणी तुज्या तेणी दिल्लें ऑब्जर्वेशन बायलो स्पीकर बायलो पॉट ऑडिटोरियम आहलो ते भितर हाडटाले बिकॉज वॉज नॉट सी स्पीकर सीएम अकुस्टिकाचे मरे स्टार्ट जावपा जाय साऊंड मुखार पॉट गायले ते तुगे फ्रंट स्पीकराचे मायनस जातले. साऊंड इटसेल्फ वॉज अ फेलियर. तुवें भियोन दाखयलें लायट खंयची पडली कितें दाखयलें. लायट पडली. हय रे हांव कलाकार न्हू तूं तियात्रान काम केला जाल्यार म्हाका खबर ना. हांव तूं व्हड कलाकार कंप्लीट करपा दियात. हांवें कला अकादमीन एकूचदां नाटकान काम केलां. तूं कलाकार जालो. हय केदो आठवलो ते नाका आतां केदो तूं उत्तर ऐकून घे न्ही. स्पीकर सर हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या ती हांव आमच्या टॅक्निकल टिमी कडेन दितां आनी त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आनी तेंच्यांनी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूब म्हणजे कलेच्या बाबतींत एक उच्च अशें स्थान आसा आनी सदोदीत कलाकारांक कला अकादमींत आपूण एक्ट करचें कला अकादमींतल्यान कार्यक्रम पळोवचो सगळ्या गोंयकारांक आवडटा. त्या खातीर तिजो स्टँडर्ड त्याच पद्दतीन मेंटेन दवरपा खातीर खंयसरूच कलाकारांची भावना आनी तुमचीय भावना न दुखयनासतना तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आनी अजुनूय भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा. थँक्यू स्पीकर. श्री नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर स्टार लेक्यू 2A. स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लोस्टर. Speaker, कॉम्प्युटर sir. शीट. हो प्रश्न हा अबाउट इलिगल कझिनोज इन द स्टेट. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा आनी तुमकां चड खबर आहा की गांवांनी पसून आतां स्लॉट मशिनां आयल्या जी तुमी बंद उडयल्या जी आतां सगळ्या गांवांनी हें जालें. सो स्पीकर सर विकसीत भारत म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना व्यसन मुक्त भारतूय बी आसा काय ना आमचे तकलेन हें आमी मातशें चिंतूंक जाय. ही स्लॉट मशिनां स्पीकर सर एसेंब्ली आसतना बंद जातात. एसेंब्ली सोंपली की ना दुसरे दिसा फूल फोर्सान ती परती सुरवात जाता आनी ती सगळ्या कडेन जाता. ती गोंयभर आसा स्पीकर सर. म्हज्याय मतदारसंघात आहा ना म्हजे मतदारसंघात आहा. म्हज्यान बंद करूंक जायना. तुमच्यान तें बंद करूंक जालें तुमकां तुमी स्पीकर सर एक सुद्दां तेंच तें म्हाका बंद करूंक जाय पूण म्हज्यान बंद करूंक जायना हें हांव सांगूंक सोदता स्पीकर सर. हें मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा पुणून हांव नकळो तो कितें करतलो आनी कितें तें पूण दीस इज एन इश्यू. हें व्यसन मुक्तूय आसूंक जाय कित्याक आमी धाकटे भुरग्यांक ह्या कझिनो गॅमलिंगान इंट्रोड्यूस करतात असली ल्हान ल्हान मशिनां करून. हो एक इश्यू स्पीकर सर. दुसरो इश्यू स्पीकर सर म्हणटा त्यो श्रीलंकेक कझिनो आहा ते श्रीलंकेचे कझिनो येवन गोंयान एडवर्टायज करतात आनी हो हांवें पयलीं एसेंब्लीनूय काडिल्लें आहा. स्पीकर सर आमी एक आमचे पक्षान
26 जानेवारी 2022 एक ऑफिशियल कंप्लेंट घाली अंडर सेक्रेटरी होमा कडेन की भायले काजिनोज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गोवा दमन एंड दीव गॅमलिंग एक्ट हे येवन गोंयांत एडवर्टायज करतात म्हणून. ह्या अंडर सेक्रेटरी होमान कांय केलें ना. आमी रिमांयडर धाडलो 22/8/2022 होम डिपार्टमेंटाक. होम डिपार्टमेंटान DGPक बरयलें आनी DGPन तें काडून DGPक बरयलें 16 सप्टेंबर 2022 आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो. DGPन एक SPक धाडलें आनी SPन होम डिपार्टमेंटाक सांगलें की 2 होर्डिंगां आसात पर्वरी हांगा आमचे बेती बेलीज आनी बेलाजियो म्हणून, पूण ताजेर खंयच काजिनो बरोवंक ना म्हणून आमी ताजेर कांय केलें ना म्हणून. सगळें बरयलें, कार्डां दाखयल्यां, हें दाखयलां, पूण काजिनो बरोवंक ना म्हणून आमी एक्शन घेवंक ना. स्पीकर सर, सेम टायमार आमी सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीक लेटर बरयलें. सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीन 1 म्हयन्यान जून 2022 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल केलो. आमकां फोटो धाडले की कशे लोक होल्डिंगाक कापतात ते एअरपोर्टाचेर. सो स्पीकर सर, आतां हांवें प्रश्न विचारला की ह्या असले होल्डिंगाचेर तुमी कितें करतात? जाल्यार म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर की पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर FIR फायल केल्या, पूण ए फायनल समरी इज ऑल्सो डन. हांव इल्लो कायदो जो समजता तातूंत हांव हें जाणा की ए फायनल समरी म्हणल्यार जालें, केस सोंपली. स्पीकर सर, आतां स्पीकर सर ही होल्डिंगां परती आयल्या. मुखेलमंत्र्याक खबर ना जाल्यार होल्डिंगाचें पिक्चर हें पळय आसा. हें तुजें मोपा, हें तुजें न्यू आडे वाडे हें दाबोली एअरपोर्ट, हें तुजें धारगड मोपा रोड, हे सगळें दिसता स्पीकर सर. कार्डां दिसता, सगळें दिसता, पूण काजिनो खंय बरोवंक ना. आनी हो होल्डिंग बिंदास, हातूंत तुका कांय फायदो ना, सरकाराक कांय मेळना हातूंत. सो स्पीकर सर, सरकाराक कांय मेळना पूण मेळटा, नाजाल्यार हें जाता कशें? सो हांव स्पीकर सर पयलो क्वेश्चन घालतां की तूं हें केन्ना काडटलो? अहो काडटलो जाल्यार केन्ना काडटलो? स्पीकर सर, पयली गजाल, इल्लीगल कॅसिनो म्हण किंवा इल्लीगल गेमींग खंय चलता ताजेर आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक कळ्ळ्या उपरांत ताजेर आमी एक्शन घेता. फक्त असेंब्ली चालू आसतना बंद आसता असो कांय विशय ना. आमचे स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली फॉलो करून ज्या ज्या जाग्यार आमकां अशा पद्दतीच्यो केसीस मेळटा पळय त्यो सगळ्यो आमी बंद करता. दुसरी गजाल, त्यांनी जे पर्वरीची जी केस सांगली तेजेर आमी केस रजिस्टर्ड करूनय बी ते होर्डिंग जे आसा विथ युअर परमिशन हांवें परमिशनूय घेतलां, हे क्लोज केले आमी. तेजे कनेक्शन जे आसा पळय न्ही ते डिस्कनेक्ट केले. हें दुसरें आयलें हांव येता तेजेरूय तेजे डिस्कनेक्ट केले. तिसरी गजाल स्पीकर सर, त्यांनी जे सांगला पळय न्ही, म्हणजे अशा पद्दतीची विदाउट कॅसिनो घालिनासतर डायरेक्टली वेबसायट आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी जी आहा फायनल जावपाची आसा. एडवर्टायझींग पॉलिसी आमची फायनलायज जावंक ना, बट खंयसरूच कॅसिनो मेन्शन करिनासतर ते वेबसायट जी आसा पळय न्ही आपली www सकयल घालून इट इज अ कॅसिनो म्हणून हांगा मेन्शन करता आनी ते एडवर्टायज करता. ही जी लक्षांत आयली ताज्या उपरांत ती जी होर्डिंग्स आमी बंद करीत आसा, डायरेक्टली जो एडवर्टायजमेंट करता ताका ती क्लोज करपाक लायला. ताजेर लिगल ओपिनियन घेतला, ताजेर केसी रजिस्टर्ड करतलो हांव. आनी अशा पद्दतीचे इल्लीगल म्हणजे ज्यांचे श्रीलंकेक कॅसिनो आसा हांगासर जे ऑनलायन गेमींग करूंक सोदता तेजे एकूय होर्डिंग्स हे गोंयांत चलोवंक दिवचे ना. हांगासर स्टेटीक रेव्हेन्यू कसलोच मेळना जाल्यार आमकां कांयच चल्लेलें नाका. सर, बॅटफेअर, महादेव ॲप अशें हांगाच्यान मडगांवच्यान हांव जर फातोर्डा वता कितलींच होर्डिंगां. हें पळय, ऑनलायन गेमींग इज कन्सिडर्ड इल्लीगल. तुमचे GST कावन्सिलान आनी फायनान्स मिनिस्ट्री डजंट अलाव ऑनलायन गेमींग. इट इज एन इल्लीगल एक्टिविटी. हाव इज इट एडवर्टायज्ड इन गोवा? स्पीकर सर, हांवें परत सांगलें आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी फायनल जावंक नासल्या कारणान त्याची ऑपॉर्च्युनिटी घेवन बऱ्याच पद्दतीचे अशे एडवर्टायजमेंट होर्डिंग्स वेगवेगळे एडवर्टायजमेंट करूंक आसा म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक एका दोगांयकू ती होर्डिंग्स कोणाची आनी एडवर्टायजमेंट कोणी केल्या आनी इल्लीगल जितकी आसा तिकी फर्स्ट फेजीस आमी क्लोज करतले, ना जाल्यार ताका ती मोडून उडोवंक लायता सरळ. स्पीकर सर, सेकंड म्हजो सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, लँड बेस्ड काजिनोच्यान रेव्हेन्यू येवपाचो कितलो आसा हो हांवें एक प्रश्न विचारलो. स्पीकर सर, म्हजे कडेन आहा फोनाचेर कॅल्क्युलेटर मारलो, फुडें 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 गेलो. लास्टाक स्पीकर सर एक कॅल्क्युलेटराचें लिमीट एक्सीड जालें. जायना, सोंपना, कॅल्क्युलेटर बसना हातूंत. व्हडलो कॅल्क्युलेटर, सायंटिफीक कॅल्क्युलेटर हाडचो पडटा. म्हळ्यार 349 कोटी 89,63,005 रुपीज. 349 crores 89,63,005 rupees pending now. Recovery
फ्रॉम लँड बेस्ड कझिनोज, लँड बेस्ड हां. स्पीकर सर, आतां ऑफशोर कझिनोनी कोविडाच्या टायमार आमकां रिलीफ दिवची म्हणून कोर्टान गेले. पयलीं तुमचे कडेन मागले, तुमी दिली ना, ते कोर्टान गेले. कोर्टान सांगलें ना, डेपॉझीट कर. तांणी डेपॉझीट केलें. ते GMR भशेन कॅबिनेट डिसिजन घे आनी आमकां सोड म्हणून सांगूंक ना. ते सुटूंक ना, तांणी पयशे फारीक केले. हांकां कोणेच रिलीफ दिवंक ना. स्पीकर सर, सरकारान इतले पयशे रिकवर करपाक जाय. 349 कोटी, कालचे 207 कोटी, टोटल जाले 556 crores. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. हांव एकूच मागतां, टायम बाउंड रिकवरी अंडर प्रोसेस म्हणून जो म्हाका उत्तर दिलां, ते हांव एक टायम बाउंड मागतां की केन्ना मेरेन ही सगळी रिकवरी जातली. कित्याक आमचे थोडे मित्र BJPचे आमदार आहा, ते म्हणटा लाडली लक्ष्मी जायना, गृह आधार जायना. पयर वेंदीनूय सांगिल्लें आहा, डिमांड्साक ते चड उलयतात कित्याक तांची कामां कांय जावंक ना म्हणून. पूण पयशे इतले जर 550 कोटी जर तुमच्यान सोडूं येता, सर, ते तो कितें फिगर जातलें? परत एकदा म्हणजे कन्फ्यूज करून फिगर सांगपाची ताका संवय जाल्ली आसा. कशें रे 300 कोटी रुपया कॅसिनो कडल्यान रिकवरी लँड बेज जे जावपाचें आसा पळय न्ही, अंडर प्रोसेस आसा. कितले रे? सशीं? वेळ पडलो जाल्यार स्पीकर सर, सशी न्ही, 349 फिगर 300 आनी ऑड कितें तरी कोटी. 349 ही जी आसा पळय न्ही, हांव ताका सांगता, म्हणजे आमी तेजो रिकवरी प्रोसेस सुरवात केल्या. तांच्यांनी जर पयशे दिले ना जाल्यार तांची प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही, ही प्रॉपर्टी आमी सीज करतले. विदीन अ इयर हे सगळे पयशे जे आसा पळय न्ही, 100% तांच्या कडल्यान रिकवर करता. It will take time. थोडे कितें आहा, थोडे ऑफशोर कझिनो आहा, ते हॉटेलांनी कझिनो चलयतात. एक असो आहा ऑफशोर कझिनो हॉटेलांत चलयता, ताका पयशे पेंडींग आसतना तुमी रिन्युअल दिला आनी ताजे फूल टू चलता. सो अशें कशें जाता स्पीकर सर? स्पीकर सर, हांवें ताका सरळ सांगलें की हे जे लँड बेज कॅसिनो जितके आसा, कदाचित तांच्यो हांवें डिटेलान वचूंक ना स्पीकर सर. म्हणजे हॉटेलान कोणाचो तेंच्यांनी वेगवेगळी लायसनां घेतलेली आसा. हॉटेलान आसलेल्या कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें, ऑफशोर कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें. ज्या कॅसिनोच्या लायसनाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी प्रिमियम भरूंक ना, तेजें आमी कंटिन्यू करूंक ना. ताजी रिकवरी केल्या. थोड्या जाणांची लेटरां कलेक्टरा कडेन गेल्या, रिकवरीक सुरवात जाल्या. एकटो कोण तरी कोर्टानूय गेला, बट कोर्टान सुद्दां आसत जाल्यार फास्ट ट्रॅक करपाक लायता आनी विदीन अ इयर हांची रिकवरी जी ती कंप्लीट. इन अ इयर. स्पीकर सर, आतां हांव तिसरी सप्लिमेंटरी एनेक्शर 2 सिरियल नंबर 3. स्पीकर सर, तुमी दिल्लें आहा की MKM ग्रँड गेमींग एंड एंटरटेनमेंट नोवोटेल म्हणटा ते कांदोली, हाका हाणें 80 कोटी सरकाराक दिवंक जाय, पूण ताका लायसन्स रिन्यू करून 2018 दिलें. स्पीकर सर, हॉटेलाक लायसन्स दितात, कंपनीक लायसन्स दिनात. लायसन्स दिवंक जाय आशिल्लें नोवोटेलाक. स्पीकर सर, सडनली एक सरिका राजदीप गुप्ता कोण ते पळया, गुप्ता, सरिका राजदीप गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ झोन हॉटेल्स म्हणून 10 जानेवारी 2022 एप्लाय करता की हे जाग्याचेर जंय 80 कोटी दिवपाचे आहा थंय आपल्याक लायसन्स दिवचें म्हणून. हें आहा स्पीकर सर. आनी 1 सप्टेंबर 2023 म्हळ्यार बेगीन दिवंक ना सरकारान. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजो फायल बरी पेंडींग आशिल्ली, ताणें ती जप करून सायन मारूं ना, पूण फायनली सायन मारली. स्पीकर सर, पयशे पेंडींग आसतना ताका लायसन्स नवें कशें दिलें? विल यू कॅन्सल द लायसन्स? विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट द कन्सर्न ऑफिसर? स्पीकर सर, म्हाका कळटा की तातूंत एक अंडर सेक्रेटरी होम इनवॉल्ड आहा, ताजेर एक्शन घेतलें काय म्हणून. आनी हें फायनली केलां तें RTI आमी घाली आनी हें सगळें इन्फॉर्मेशन घेतलां. RTI दिवपाक सरकार तयार नाशिल्ले. वी हॅड टू गो टू अपील टू गेट दीस इन्फॉर्मेशन. सो हांव मागतां, इतले आमी त्रास घेतला, तुमी एक्शन घेतलें काय म्हणून ते हे अंडर सेक्रेटरीचेर आनी अगेन्स्ट दीस पर्टिक्युलर राजदीप गुप्ता, सरिका राजदीप गुप्ता. स्पीकर सर, ताज्या कडल्यान कितें पयशे जे आहा पळय न्ही, ते 100% पयशे आमी रिकवर करता आनी ताणें जो सांगला पळय मॅटर न्ही, तें हांव चॅक करता स्पीकर सर. आनी वॉटेवर जी कितें आहा पळय न्हू तें चॅक करता. कन्सर्न ऑफिसर तुका हांव चार्ज करना, तुजो कन्सर्न ऑफिसरान फायल मूव केल्या, तुवें ताका 1 वर्सान हें दिलां. म्हणल्यार 10/1/2022 रिकवरी जावपाची आशिल्ली, तुवें 1/9/2023 लायसन्स दिलां. पूण हाजे मदीं एक ऑफिसरान हें फास्ट मूव केल्लें आहा. हांवें तुका सांगलां अंडर सेक्रेटरी, ताजें नांव म्हज्यान सांगूं येता, म्हाका हांगा नांव घेवंक नाका, तें तूं इन्वेस्टिगेट पूण एक्शन घेतलो म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी. स्पीकर सर, हांव मॅटर इन्वेस्टिगेटूय करता आनी त्या बाबतींत जर तेजेर कितें एक्शन घेवची पडली आसत जाल्यार एक्शनूय घेता, पण मॅटर इन्वेस्टिगेट करता. श्री एलेक्स लॉरेन्स. स्पीकर सर, कझिनोचेर हांव जायत फावट उलयलां. आय हॅव स्पोकन दॅट कझिनो जर तर ऑप्शन केलो लायसन्स जाल्यार आज आमकां आनी कांय गरज नाका लागूं.
तूं नालो चीफ मिनिस्टर आय वील टेक यू डावन द मेमरी लेन जस्ट 2 minutes इवन जे स्पेसीस दिलाय तांकां पोर्टाच्यो त्यो पासून ऑक्शन केल्ले जाल्यार आज आमकां आनी कांय रेवेन्यू नाकालो विजय बाबू उलयता की रेवेन्यू आमगे तेंगे ड्यूज आहाय दिवपा आहाय म्हण फॉरगेट एवरीथींग आय हॅव इवन स्पोकन दॅट गॅमलींग बील आहा तें एंटी गॅमलींग जाता म्हण इफ यू प्रमोट सो मच ऑफ गॅमलींग आय वॉन्ट टू आस्क द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एटलीस्ट दी स्मॉल कजिनोज विल इट स्टॉप because after the assembly it starts again after the this it starts again at least some part of gaming मोडको चलता कोणे ना म्हणपा जाय हे विजय सद्दां म्हणटा ओपन क्लोज म्हणटा तो तेच्या खबर उलयता तूं सारकें मरे सगळें चलता what can be stopped something has to be stopped and we have to take a conscious decision stop म्हळ्यार stop म्हणजे एक गोष्ट स्टॉप करूया लायक फॉर एग्जाम्पल मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना ऑक्टोबर 2 हांवें कजिनो हॉलिडे दवरया म्हणलेली ऑक्टोबर 2 एकूच दीस कजिनो सगळे हॉलिडे आहाय सगळे हॉलिडे आहे इवन बार लायसन्स हॉलिडे आहे वील द चीफ मिनिस्टर एकूच काम कर एक कोर्स चीफ मिनिस्टरान बंद केलो मग तू एक बंद कर आनी बाबा विजया सांगपा दिनाका ते पोत्तून कॅजिनो येते धाकले कॅजिनो आहाय ते कितें धाकली कॅजिनो आहाय ते अरे एक मिनिट चीफ मिनिस्टर एक मिनिट बंद जाता तें पोत्तून आनी विजय सरदेसाय आमगे ऑनरेबल मेंबरा पोत्तून आनी उलोवपा दिनाका हे एक काम कर चीफ मिनिस्टर ठीक आहे सर 100% येता तो इलिगल कितें चलता म्हणटा पळय धाकटी मशिनां ती 100% बंद करता आनी कोणेंय जर आसत जाल्यार डायरेक्टली म्हाका इन्फॉर्म करा 100% बंद करता श्रीमती दिलायबो Sir, I want to bring to the notice of the Honorable CM, आमच्याही कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची तिसोर ते ऑनलायन गेमींग काजिनो आणि द वर्स्ट थिंग इज दिस स्मॉल किड्स गो दे इस्कॉलाची भुरगीं वयतात 100 रुपया 200 रुपया घेवन एन्ड इट स्टार्ट्स ओवर देर सो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आनी आमी पयले हा एसेंब्लीच्या दिसांनीच बंद उरता आनी मागीर परते चालू जाता एन्ड आय बीन टेलिंग दीस फॉर सो तुज्या PIक सांगचें हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बंद करचें एन्ड वर्स्ट थिंग इज द किड्स आर गोईंग देर विथ 100 रुपीज 200 रुपीज निमणे आई बाबांक मारूंक लागतले पयशे मेळना सर स्पीकर सर जर तिणी म्हाज्या नोटिसा काडून दिवचे लिस्ट वायज हांव एकूय चालू दवरपाक दिना हांवें परत सांग ओके श्री वेंजी वेगस सर हे धाकटे गॅमलिंगा ऑलरेडी उलयले CM सरान एश्युरन्स दिल्ली आतां लेटस्ट जे चलत म्हणटा तें हे मेशना भायर गडगड चलता गडगड म्हणटाय तो लोकल गॅमलिंग म्हाका सदां हें बंद करपा सगळ्याकूच बंद करपा जाय बिकॉज गडगडो इज मोर एक्सेसिबल लोकल पयशे वचोन घाताय आनी भुरगीं पयशे पाड कोताय घराब पाड जाताय स्पीकर सर लॉट ऑफ मनी इज गोईंग हियर एंड दीस इज नोन टू एवरीबडी इट इज हॅपनिंग आनी हितून कितें जाता आम प्रेशर घायलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायना दुसरे कडेन गोंयभर बंद जावपा जाय हें जरी तरी स्लॉट मशीन्स आहा गोंयभर बंद जाता ते भाशेन गडगड जे आहा तें गोंयभर बंद जावपा जाय बिकॉज इट इज क्रिएटींग अ दीस हें पयलीं ट्रेडिशन आहलें की आतां हो सांगा ते भाशेन फेस्ता बी तेश कोन्न पयलीं ट्रेडिशन आहलें पूण आतां वाड्यांनी कॉमेस कोताय हुंय गडगड घालताय हुंय पयशा मेस कोताय सो दिस इज क्रिएटींग प्रॉब्लम्स अमंग द फॅमिलीज भुरगे पयशे घरांत तूं ओडून हाडटाय आनी तीं गडगड्याचे पेटी जाताय आनी हें सगळें खबर आहा CMन हेजेर एक हें करपाचें स्पीकर सर उलय सांग स्पीकर सर जेन्ना हें गॅमलींग येता चीफ मिनिस्टर हांसता पयलो चीफ मिनिस्टर सगळे कोणाक कितें सांगूं सोदता आनी बाब विजय सरदेसाय एसो सिनियर मेंबर आमगेलो समज जर मोठा तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बंद करपा जायना जाल्यार आमान कितें उलयतले तुगे रुलिंगा मेंबर सांगताय तुमगे प्रॉब्लम कितें हांडीर आहा चेडो सोदीत सगळो वाडो हें तुगेलें मागीर एक ट्विटरचेर तुमकां प्रेस घेवपा तुमगे मनशांक कळटा तुमगे मेंबरांक बट हेच मेंबर आहाय तुगेले आय वील चार्ज दीस एक ट्विटा तुम प्रेस घेवन मुजेर उलयताय ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तुवें मूव केल्लें वेन असेंब्ली सेशन इज गोईंग ऑन मुजेर उलोवपा जाता हांव उलयना म्हाका प्रॉब्लम ना आय डोंट तितू हांव तकली घायना बट एक सांग तुका जे विजयान असो सिरियस इश्यू हें केला वेन ही कॅनॉट कंट्रोल इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी आम कितें करपाचें म्हगे केपेंच्या मतदारसंघात तुका खबर आहा लास्ट टायम हांवें काडलें तुवें बंद केलें टू सम एक्सटेंट केपेंय बंद आहा हांव होम डिपार्टमेंटान देव बरें करूं म्हणटा बट जेन्ना आमगेलो चीफ मिनिस्टर म्हणटा रिगार्डींग दीस होर्डिंग्स रेव्हेन्यू येना जाल्यार आपण तें सगळें बंद कोत म्हूण टुडे द क्वेश्चन इज रेव्हेन्यू ओवर आर यूथ आमकां रेव्हेन्यू घेवपा जाय वो आमकां युथा सांबाळपा जाय स्पीकर सर हांवें रेव्हेन्यू फॉरगेट अबाउट द रेव्हेन्यू यूथ इज इम्पॉर्टंट स्पीकर सर आमकां युथच इम्पॉर्टंट आसा हांवें ताका फक्त सांगलें जी एडवर्टायजमेंट जो हें आहा पळय न्ही रे ती एडवर्टायजमेंट खंयची करची आनी खंयची ना हाजेर आसा आमकां रेव्हेन्यू इम्पॉर्टंट ना आमकां युवक इम्पॉर्टंट आसा
आनी ताका लागूनच ताका सांगलें हांवें अननेसेसरी जाचो आमचो कांयच संबंद ना, जाका आमी लिगल लायसन दिवंक ना, अशा पद्दतीचे आमी कॅसिनोय चलोवपाक दिवंक ना. आनी लिगल लायसन्स जरी दिले आसत कॅसिनोक जाल्यार ताका गोंयकाराक वचपाक एलाव ना. तुजेर गायला तुगे मनीस आहा म्हणून तुका खबर आहा. just जे विजय बाबान रेज केला, आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू दी आन्सर. आता जे MS ला कलिप्सो हॉटेल हेगे इट इज फ्रॉम 2019 द ड्यूज आहा. 2019 to 2024 87 crores. ट्रेड विंग्स हॉटेल बोगमाळो Beach Resort. 2018 to 2022, 82 crores. Grand Gaming Hotel Novotel from 2018, 80 crores. Rito Amusement pending from 2020, 15 crores. Raffles Square, O Hotland, Dark Road pending from 2020. Grand Hyatt जो Goan Hotels ha 2020 lan 33 crores. Golden Globes pending from 2020, 30 crores. आणि बिग बी लेजर ग्रुप हेंगेले 11 crore. नाव मुखेलमंत्रीन सांगला 1 वर्सा भितर आपण कोतमो. हे चोयल्या तुगे आन्सर रिकवरी अंडर प्रोसेस रिकवरी अंडर आतां 4 वर्सां लागोली. मीन्स 4 years you were not trying to do it. How will you say that within 1 year you are assuring that this 349 crores point 89 you were not able to do it, or your government was not able to do it for the last 4-5 years? Within 1 year, tell us how and why this was not recovered for 4-5 years before. What is the process of all this? Tu an sangota 1 वर्सा भितर आपण कोतमो. Sama still operating. Why? What is the mechanism? 1 वर्सा मध्ये तुका कित mechanism and why you failed in the past? Why you आमकां सांगचें? स्पीकर सर, हे जे रिकवरी करपाचें आसा पळय न्ही, हे कॅसिनो सगळे बंद आसात. दुसरी गजाल तितूंतली 2 वर्सां पूर्णता कोविडात आशिल्ले. तिसरी गजाल हांची रिकवरी प्रोसेस जो आहा हांकां पयलीं नोटीस दिवची पडटा. ताच्या उक्ती हाय मरे ते ग्रँड हाय अजून आहा. कितल्यो हाय उक्ती? स्पीकर सर, ज्यांची रिकवरी जावपाची आहा ते सगळे कॅसिनोज बंद आसा आणि एका प्रोसेस आसा. बंद आहा. गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रँड हाय बंद आहा. स्पीकर कित सांगता स्पीकर सर? इट इज ऑन. You check this. ज्या कंपनीक आमी लायसन दिल्ले त्यांचे कॅसिनोज बंद आसात. तांच्या कडल्यान रिकवरी सुरू आसा. स्पेसिफिक गोल्डन ग्लोब हॉटेल म्हणून हांवें सरळ सांगला आमचे जर हे पयशे आयले ना स्पीकर सर जाल्यार ताका सरळ सांगला 1 वर्साच्या भितर ताची कित्याक जालना ती 4 वर्सां कित्याक जालना? टेक्स टायम. हांवें सांगलें 2 वर्सां कोविडान गेल्या उपरांत तो प्रोसेस सुरवात कोविडाक गेल्यार प्रोसेस कितें तुगे ती? तांकां हियरिंग दिवची पडटा आनी ताच्या 4 वर्सां लागताय. स्पीकर सर, तुले टोटल जे आसा पळय न्ही एका कोर्टात तांचे हियरिंग जे आसा हे हियरिंग कोर्टान आसा. मुख्यमंत्री बाब हे पर्टिक्युलर बंद आहा म्हणून तूं ग्रँड हायता पड MS गोवन हॉटेल्स रियलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड हे बंद आहा. स्पीकर सर, 33 crores रिकवर करूं जाय. 4 पूर्णता बंद आसा आणि 4 आनी भितरले 5 ते 8 हेजे लिटिगेशन सुरू आसा. येस, फुडें वचया आमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन नंबर 3, Anthony Vaz. Speaker sir, star LQ number 3A. 3A. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना लँडस्लायड जे आमचे हिल सुत्रान पाजेंतार म्हणटा थंय कोर्ताली हांगासर लँडस्लायड स्लोली मड जें देंवत आसा आनी हांगासर वयर एक टांक आसा, वॉटर टँक, आनी खंयच्याय टायमार पडपाक शकता. जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो लास्ट टायम हांवें क्वेश्चन विचारलो तेन्ना LQ विचारलो तेन्ना सेम आन्सर मेळ्ळो. आतां म्हाका जाय हें वर्क केन्ना स्टार्ट जातलें हें म्हाका कळपाक जाय. स्पीकर सर, ताज्या हे जे आसा पळय न्ही नॅशनल हायवेच्या अंतर्गत हें काम येता आनी ते एक्वायर केलें थंय ओल्ड एक जुनी टाकी आसा आनी ती ओल्ड जुनी टाकी जी आसा पळय न्ही ही खरें म्हणजे ती इन यूज ना फाटलीं 10 वर्सां. ती टाकी काडून उडोवपाची तेजो प्रोसेस सुरवात केला. पण हांव ती टाकी जी आसा पळय न्ही तसली ती काडून उडोवपाक लायता आनी लँड स्टेबलायझींग करपाक आमी स्टेप केल्ले आसा. ती लँड स्टेबलायज जातली हाजी आमी काळजी घेता. स्पीकर सर, हांव ताका टायम जाय जाल्यार म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ती टाकी जी आसा पळय न्ही ती टाकी काडून उडयता. स्पीकर सर, ती टांकी म्हाका दिसता जरी तर आमी ती रिटर्निंग वॉल घातली जाल्यार म्हाका टांकी काडपाची गरज ना, कितें जातले पैकी ती टाकी इन यूज ना.
सर कितें जालां तेका टांकी आमकां जर आसली जाल्यार म्हाका 5 क्युबिक मिटर जी टांकी आसा आनी आमकां ती यूज करपाक स्पीकर मेळटली. सर हांव पयलीं टाकी चॅक करपाक लायता जर टाकी इन यूज जाता परत एकदा जाल्यार ताका जाय तशी रिटेनिंग वॉल घालपाक लायता आनी टाकी यूजय करुया परत. येस ओके थँक्यू. श्रीमती दिलाय लोबो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4B. बी फोर B. 4B. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन. सर आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे शिवोली हा हितून दुयेंत मनीस वयतात दोज हू आर सीक आनी दॅट रुफींग इज सो बॅड. आमचे बेडां ती पेशंट जे न्हिदलेले आहा ते रुफींग केन्ना तेंच्या हॉड्ड्यार पडटले ते सांगूंक जायना. इट्स लीक जाता म्हणून आमचे हेल्थ ऑफिसरान PWDक लेटर केल्ली आनी जाले लास्ट वीक ते हें घालून गेल्ले प्लास्टीक घालून गेले. प्लास्टीक 3 दिसांनी उडोवन गेले. सो भिंती कडल्यान फ्रॉम द वॉल्स इट्स व्हेरी वेट आनी कपचे भायर पडटा. इट्स व्हेरी बॅड टू सी. आमचे नये बिल्डींग तुमी बांदून दिल्या. थँक्यू व्हेरी मच. बट दीस ओल्ड प्रायमरी हेल्थ सेंटर हॅज टू बी रेनोवेटेड एज फास्ट एज पॉसिबल. कित्याक दुयेंत मनीस थंयसर सारके जावपाक बरे जावपाक वयतात. And if something happens, if that roofing only falls on somebody's head, it will be another tragedy. So I want to know from the Honorable CM, हे केन्ना पासून काम सुरू करतले ते ऑफ रिपेर. म्हाका खबर आहा आमकां बिल्डिंग्सान म्हणून 10 crores each मेंबर दिल्ले आहा तितूंतलेच यूज कर म्हणून. स्पीकर सर शिवोलेचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाजी एक बिल्डींग आमी नवीन बिल्डींग बांदल्या. म्हाका स्वता खबर आसा कारण शिवोले हेल्थ सेंटरान हांवूय खूब फावटी गेलां हांवें पळयलां. ताजे फक्त एक पार्ट जो आसा जुनो पार्ट तसोच मेंटेन केल्लो आनी तो कंटिन्यू केल्लो. तो जुनो पार्ट जो आशिल्लो तितून ते एक वार्ड चालू आहा तेंचो आनी त्या वार्डांत पयलीं म्हणजे आमचे फक्त नळे आशिल्ले आनी त्या नळ्यांतल्यान लिकेजीस जाता. वॉल सायडींतली लिकेज जाता. आमचे PWDचे इंजिनियर वचून पर्सनली ते पळोवन आयला इन्स्पेक्ट करून आयल्या. ताजें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत ताजो एस्टिमेट जो आसा हो एप्रॉक्सिमेटली 53 lakhs रुपीज ताजो एस्टिमेटूय जाला. तेजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक पेंडींग आसा. एक्सपेंडिचर सँक्शन हांव दितां. स्पीकर सर हें काम सुरू करपाक 1 ऑक्टोबराच्या उपरांतूच जातलें. 1 ऑक्टोबराच्या पयलीं हें काम सुरू करपाक मेळचें ना म्हणून हांव ऑनरेबल MLAक सांगता की 1 ऑक्टोबराच्या उपरांत तो हॉस्पिटलाकूय रिक्वेस्ट करता की तो वार्ड बंद दवर आनी पूर्ण रिपेर करपा खातीर तो आमकां ओपन करून दिलो आसत जाल्यार एक म्हयनो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 months लागतले. 2 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट वार्ड जो तो रिफर्निश करून जो आसा हो तुमकां परत दिता. स्पीकर सर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन वॉर्ड. ते आख्खे प्रायमरी हेल्थ सेंटर फ्रॉम 1 ऑक्टोबर चालू जातलें काम. 1 ऑक्टोबराच्यान जितकें तेजें काम उरलां तेजो एस्टिमेटूय हांवें सांगला 53 लाख रुपया आसा. तो 53 लाखूय रुपया खर्च करून ते पूर्णता करून दिता. Yes, Thank you. Next question, Sri Alex Lawrence. Speaker sir, I may be permitted to ask question 5B. 5B. B. B for bed. 5. B. Bravo, B. Answer as per computer sheet. Speaker sir, this is a question about how many cases cyber crime into जायते भाशेन cases जाताय where even children are involved, families are involved. आणि सायबर क्रायमांत खंयची एक केस बरी डिटेक्ट जायना because of various reasons. I want to ask the Honorable Chief Minister whether he wants to strengthen this. आणि strengthen करता जाल्यार steps घेवपाक जाय. Steps घेता जाल्यार proactive steps म्हणजे जे latest trends आहा. I want to know from the Chief Minister कित्याक cases जाल्यार तितून एक केस बरी कन्विक्ट जाली म्हूण दिसती पडना हितून. So it's very difficult. ही cyber crime multi cases हे जायना. What steps the Chief Minister will take as a Home Minister to see that this type of things? Will you consider at least all the cases to put on one portal where people can see आज कसली crime जाता, आज कसलं complaint जाता, तेजे कित status आहा? Will there be one website where everybody in public online sarki and that number to be advertised everywhere because all cases, at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened and whether portalache gatolo all details ani tuge police can no doubt PIs of the crime branch send us some information.
That information has to be put on the portal. Whether one portal gotolo or एक website gotolo, किती अंदाला gotolo. I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs, know what crime is taking place in Goa. इतले माग Chief Minister कडच्यान जाय. स्पीकर सर, ह्या सायबर क्रायमाचेर सांगता आसतना तेणी जे सांगला पळय न्ही, एट प्रेझेंट 45 केसीस आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा. सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमी टायम टू टायम अवेरनेस वो हायस्कुलांनी, पंचायतींनी आनी पब्लीक हाजेर आमी प्रत्येक फावटी सायबर क्रायमाच्या बद्दल अवेरनेस करीत आसता. तर सायबर क्रायम खंयचे जाता, कशें जाता? मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही, हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप, ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप, हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा. दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या. म्हणजे आतांय सद्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या, तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल, जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना. ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटस्ट आहा पळय न्ही हाजेर जाल्या. पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो, त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली, तांचे पयशे. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा. सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही जाता. ताका लागून स्पीकर सर, आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला. 24/7 रायबंद्रा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला. आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा. आमी एका 1930 हो नंबर आसा. एक्चुली म्हणजे हांव तें चॅक करतालो, अजून तितकें फूल प्रूफ ना, बट कळपा खातीर सांगता 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही, हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले, अजून रिवर्ट जावंक ना, थोड्यांचे रिवर्ट जाले. पयशे जर काडिना फुडें, जर तांणी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो एकावंट नंबर दिवचो, आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें. तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या एकावंटाचेर पयशे गेला तो एकावंट सीज करता, जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा. हांवें कालूच म्हणजे रिव्यू घेता आसतना आमी कसल्या पद्दतीचे हांवें म्हज्या पुलिशेकूय सांगलां की एक 4 दिसाच्या उपरांत हाजेर एक अवेरनेस पब्लीक प्रेस घेवनूय बी सांग म्हणून, बट तें बी सुरवात केलां. आनी त्या खातीर सायबर म्हणजे असल्यो फ्रॉड गोंयांत आनीक जावच्यो न्हू म्हणून अवेर करप. आनी टायम टू टायम जर लोकांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी असल्यो केसीस ज्यो आहा त्यो स्टॉप करपाक शकतले. आमी अजुनूय बी सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जें आहा पळय न्ही, हें स्ट्रेंथन करीत आसा, ताका आनीक स्टाफ दीत आसा. न्यू टॅक्नॉलॉजी, एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हितून वापरपाक आमी सुरवात केल्या. इन फ्युचर थोड्या दिसां भितरूच आमी गोंयांत सायबर क्रायम डिटेक्ट करपाक आनी सायबर क्रायम जावच्यो न्ही म्हणून सायबर लॅब आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचो आमचो विचार आसा. स्पीकर सर, दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलां की क्रायम, डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जाता, बट डिपार्टमेंट अपग्रेड जायना. डिपार्टमेंटूय अपग्रेड जावपा जाय. चोर जर तर हुशार जालो जाल्यार डिपार्टमेंट पुलीस जर तर हुशार जावपा जाय, तें जावपा जाय. दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली आय वॉन्ट. स्पीकर सर, वन स्मॉल एंड वन लास्ट थिंग आय वॉन्ट आस्क. आतां रिजन्स फॉर द क्रायम म्हणलां की अनऑथरायज यूज, अनऑथरायज एक्सेस. And one more thing I want to tell the Chief Minister, it's not only money frauds, it is pornography frauds. मोको एक केस आहा, तो मुझे तियात्र काटा, काळे मुका आयना. The truth is always bitter. When you are right, you don't have to worry. फोटो काडप आनी कोणाय फॅमिलीचे घालप आनी कितें करप, तेगे फॅमिली डिफेम करप. म्हाका डिफेम करता सर, आय एम पॉलिटिशियन, फॅमिली डिफेम केले. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, दॅट इज बिगर क्रायम दॅन एनीथिंग एल्स. दीस पीपल आर सॅडिस्ट. See, you are criminals म्हणजे सॅडिस्ट आनी आहाय, ते तीन आहाय. That is the category. That's why you have to be very careful. Speaker sir, now unauthorized access, misuse of personal information, financial fraud म्हणून जालें, but unauthorized access, this is one thing. So how do you stop that unauthorized access? Privacy, huncha geli, details, how can you stop that? Will steps be taken in this direction? Will Chief Minister go into this very detail? Because this is the most important thing in cybercrime. Thank access meta. Access kitko meta? तो जो तर तूं अटॅक करना जाल्यार तांकां एसेस मेळपाक बंद जावपा ना. सो आय वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीस एसेस पार्ट. कूड बी कॅमराज, could be Aadhaar cards, could be bank details, could be anything, wherever details, could be school records, could be anything. So I would request the Chief Minister to pay attention for this, focus on this, so that these crimes are avoided. Speaker sir, ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे not only the financial transactions,
बट हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कॉल्स आसतले, व्हिडिओ कॉल्स आसतले, हे खूब जाणांक घेवन अशा पद्दतीन ट्रॅप करपाक लागलेले आसात. आनी ताज्या उपरांत मागीर वेगवेगळ्या पयशांची डिमांड करप हेंय बी सुरवात जाल्लें आसा. म्हणून स्पिकर सर, हांवें अवेरनेस तर वाडयलात, बट सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर आमी आनिकूय कितें करपाक शकतले हाजेर आमचें वर्कींग सुरवात आसा की न्यू इनोवेशन्स जे आसा पळय सायबर क्रायम सेलांत, हे थोड्या दिसां भितर आमी इनोवेशन फुडल्या 2 म्हयन्यां भितरूच हितून पूर्ण गोंयांत म्हणजे सायबर क्रायमांत आनिकूय इनोवेशन स्टेप्स हे घेवपाचे आसा. श्री निलेश काब्राल. स्पिकर सर, हांव जो एनेक्चर आसा तो वाचतलो स्पिकर सर. एनेक्चरा वांगडा जी केसीस लॉन्च केल्ल्यो खूब केसीस आसा, थोड्यो ए फायनल केल्ल्यो आसा, थोड्यो अंडर इन्वेस्टिगेशन आहा. पूण डेटा दिला फ्रॉम 2020 टील डेट. सो हांव ऑनरेबल CM कडेन मागतलो की ह्यो ज्यो इन्वेस्टिगेशन इतलो टायम कित्याक लागता, हे सोशल मिडियाचे जे इन्वेस्टिगेशन आसा हेका इतलो टायम कित्याक मेवता आनी तेका सोंपो उपाय कित्याक आमी करूंक सोदना. इशू कितें आसा हे फायनल केल्या ते ओके स्पिकर सर, पूण ह्यो सोशल मिडियाचे जे एनेक्चरान धाडल्या पेंडींग उरता, खूब 4-4 वर्सां मातशें टायम लागता स्पिकर सर. दुसरी गोश्ट एकूच CMक सांगपा, CMन फाटीं फ्लोर ऑफ द हावस काडला की खंयचेय सायबर क्रायमान इशू जालो जाल्यार पुलीस स्टेशनार कंप्लेन लॉन्च करूं शकता, वेदर दीस स्टील इज कंटिन्यूइंग ऑर नॉट कंटिन्यूइंग, ऑर दे हॅव टू कम ऑल द वे टू रायबंदर. स्पिकर सर, एक म्हणजे लॉंग पेंडींग लागता आमकां तेंचो म्हणजे एक ज्यो कंप्लेन दिता पळय न्ही तांच्या कडल्यान आमकां डिटेल्स परत मेळपाक म्हणजे कन्सर्न आपले कंपनीज आसा पळय न्ही त्या कंपनी कडल्यान हाजे डिटेल्स मेळपाकूय खुबसो उशीर वता आनी ताका लागूनय बी एका थोडोसो डिले जाता. आनी जो एकदां कंप्लेन फायल करून वता परतूय बी तो रिस्पॉन्स दिना म्हणूनय डिले जाता स्पिकर सर. दुसरी गजाल तेणी जी सांगल्या पळय न्ही सायबर क्रायमाची कंप्लेन आमकां म्हणजे रायबंदरात येवन दिवपाक जाय अशी गरज ना. आमकां कन्सर्न खंयच्याय पुलीस स्टेशनाचेर तेणी दिल्यार जाता, आमी रजिस्टर्ड करून घेता आनी पयल्या फेजीत 1930 हाजेर तेंच्यांनी सुरवात करची. आतां आमी ऑलरेडी म्हणजे टॅलिफोनिकली पयली कंप्लेन प्रश्नकाल हांगा सोंपता. येस, 0 श्री उल्हास तुयेकर. I would like to bring to the notice of the government that there is no toilet facility in government primary school at Naveli. I request Education Department to provide this primary school at Naveli with toilet facility that can be utilized by the students and other staff of primary school. स्पिकर सर, हांव आयजूच धाडून थंयसर जर ना थंय आसा जाल्यार ती रिपेर करपाक लायता, कितें तरी प्रॉब्लेम आसा ते करपाक लायता रिपेर. स्पिकर सर, थंय हालींच रिनोवेट केला स्कूल, पूण गेली थंय 5 लेडीज टीचर आहा आनी 70 भुरगीं थंय शिकता. येस, डॉक्टर जनगान शेट्टे. The one bus in the morning from Bicholim to Panjim via bypass at 6:40 a.m., which is very crowded. So we request you to arrange another bypass bus at 7 a.m. in the morning, as we need to reach Panjim bus stand by at least 8 a.m. This will help students commuting to college, etc., to reach in time. Sir. Return to Costa. Yeah. Thank you. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa, whose village clubs could in Mumbai such as Dobitala, Chirabazar, Princely Estates and Mazagon are verge of collapse. Builders are attempting to take over these residential clubs. What action will the government undertake to preserve and safeguard these heritage homes which are illegally encroached by builders? Speaker sir, the same zero hour